आमी एका फळाची परीक्षा कशी करता, ताच्या रंगा वयल्यान वा ताच्या आकारा वयल्यान तितलें न्हय, तें आमी खावन पळयता तें कशें आसा, गोड आसा काय, बरें रुचीक आसा काय, मागीर म्हणटा वो आंबो बरो, हें पेर बरें, अशें आमी म्हणटा. तर मनशांक आमी कशीं वळखता, हीं बरीं मनशां वा खोटी मनशां. अणभवान कांय मनशां गोड गोड उलयतात, तोंडार गोड गोड उलयतात, पूण फाटल्यान तुका मागीर सुरी तोपतात, आडपाय दितात, वायट करतात. देखून जेजू म्हणटा खोटे प्रवादी येतले, पूण ते कशे येतले, मेंढराचें रूप घेवन, म्हणजे एकदम भोळे कशे येतले, उलयतले आनी तुमकां आपल्या जाळांत घुस्पायतले. शिटूक रावात म्हणटा जेजू. आनी मागीर जेजू बरें फळ आनी वायट फळ हाची देख दिता. हे आमी अणभवान जाणा. आंब्याच्या रुखार लिंबे जायनात, लिंब्याच्या रुखार आंबे जायनात, जांबळाच्या रुखार बिंबळां जायनात आनी बिंबळाच्या रुखार जांबळां जायनात, अणसाच्या झाडार पणस जायनात आनी पणसाच्या रुखार अणसां जायनात. हे आमी जाणा. तर मनशांक आमी कशें वळखुचें, तांच्या उतरांतल्यान न्हय, तांच्या करणी, तांच्यो करण्यो कसल्यो, तांचें जिवीत कशें, तांतल्यान आमी मनशाक वळखूंक शिकूंक जाय. देखून सदांच आमी बऱ्या मनशां कडेन सहवास संबंद दवरूंक जाय आनी वायट मनशांतल्यान आमी पयस रावूंक जाय. ते मागीर कोणूय जावं, कोणूय जावं.